येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 2 दिसाच्या गोंय भेटेर. 2022 ची विधानसभा वेंचणुकेत सरकाराक दिवपाक आयला बुस्टर. पर्यटनाच्या मळार उदरगतीचे दिले उतर. बाणावले सुरू जाला विधानसभा प्रचाराचे मॅरेथॉन. सेरावले पुलिसांनी आडायली आम आदमी पार्टीची रोजगार यात्रा. आपाचो बाणावलेच्या आमदाराचेर आरोप. म्हापसा पालिका वाठारांत फुटपाथाचेर अतिक्रमण करून रोजा विकप्यांचेर पालिकेची कारवाय. दसऱ्या निमतान रोजा विकपाक आयिल्ले शेजारच्या राज्यांतल्यान विक्रेते. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. केंद्रीय मंत्री अमित शाह 2 दिसाच्या गोंय दौऱ्यार आयला. मुखावेली विधानसभा वेंचणूक दोळ्यामुखार दवरून अमित शहाच्या गोंय दौऱ्याक म्हत्व आयला. गोंयची सगळ्या आघाड्यांचेर उदरगत करतलो, खास करून पर्यटनाच्या दृश्टीन, अशेंय अमित शहान सांगलें. येवकाराची शाल ही आम्ही नरेंद्र मोदींच्या या मंत्रिमंडळातले श्री अमित भाई शाह हांका दितात. बोलो भारत माता की वंदे वंदे. अमित भाई शाह हे सगळ्यांक तुम्ही सगळे वळखतात कि मोदी जी ने निर्णय कर दिया है कि 15 अक्टूबर से विश्व भर के चार्टर फ्लाइट के टूरिस्ट गोवा में, और गोवा के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. उनको प्रेस टूरिस्ट वीजा प्रदान कर दिया जाएगा और आने का माहौल और अच्छा है. इसलिए होगा कि मोदी जी ने तो पूरे देश में अभियान चलाया, मगर हमारे प्रमोद सावंत ने गोवा को 100% टीकाकरण कर वैक्सीनेशन कर भारत में नंबर 1 बना. 5 लाख पर्यटकों को मुफ्त वीजा दिया जाएगा. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वीजा फीस नहीं ली जाएगी. इसका सबसे बड़ा फायदा अपने गोवा को मिलने वाला है. और सरकारी गारंटी के साथ 10 लाख तक का लोन टूरिज्म के साथ जुड़े हुए लोगों को और टूरिस्ट गाइडों को 1 लाख तक का लोन देने का फैसला भी भारत सरकार ने किया है. Krishna Naik for Goa 365 from Dhar Bandora. म्हापसा पालिका वाठारांत फुटपाथाचेर अतिक्रमण करून रोजा विकप्यांचेर पालिकेन कारवाय केली. दसऱ्या निमतान शेजारच्या राज्यांतल्यान विक्रेते रोजा विकपाक आयिल्ले. दसऱ्या निमतान कांय रोजा विक्रेते शेजारच्या राज्यांतल्यान म्हापशा आयिल्ले. तांणी म्हापशेच्या गांधी चौक तशेंच फुटपाथीचेर आपलो वेवसाय थाटिल्लो. भायल्या राज्यांतल्यान विक्रेत्यांनी फुटपाथ आडयिल्ल्यान सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान लोकांनी पालिकेच्या कारभाराचेर प्रस्नचिन्ह उबे केले. ताका लागून सांजे पालिकेन रोजा विक्रेत्यांचेर कारवाय केली. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. विधानसभा वेंचणुकेच्या प्रचारान नेट धरला. दर एक पक्ष आपले परीन तयारी करपाक लागला. ते वटेन आम आदमी पार्टीन रोजगार यात्रेचेर भर दिला. बिरेस्तारा आम आदमी पार्टीची रोजगार यात्रा पुलिशेन सेरावली आडायली. हे खातीर आपान बाणावलेचो आमदार जबाबदार धरलो. बाणावलेच्या आमदारान भियोवन ही कारवाय करपाक लायिल्ल्याचो आरोप आपाचो बाणावलेचो फुडारी वेंजी व्हिएगसान केलो. थळाव्या आमदाराची लोकां खातीर कितेंच करपाची मानसिकताय ना. आप बाणावले खातीर कितें तरी करपाक सोदता, पूण तातूंतय हे लोक आडमेळी हाडटात. बाणावलेचे तरणाटे हे विसरचे नात अशें वेंजीचें म्हणणें. So you have allowed us for all these rallies to happen with the intimation letter. आज बाणाल्यान पावल मुटरी just because of one local MLA चर्चिल आलेमाव आज आमगेली रॅली ही थांबवता. Otherwise why haven't the other constituencies stopped these rallies? जोरी तोरी आज ही मुगेली क्लियर मेसेज चर्चिलाक. तुवें लास्ट 30 years जावं तुगे सपोर्टरांक, जावं तुगे व्हॉलिंटियरांक, जावं तुगे कार्यकर्त्यांक, तेमकां ना जाल्यार तेंगे भुरग्यांक, जावं हे जितले पुलीस आमगे काम करताय, जितले मिडिया काम करताय, तेमगे भुरग्यांक तुमी केन्ना जॉब तुवें दिलो ना. आनी जॉब दिल जाल्यार तुवें पयशे दिवन जॉब घेयला. आज आमी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता. बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सींत
आमी नेक्स्ट 5 years भितर एम्प्लॉयमेंट रेट वी विल ड्रॉप इट ड्रास्टिकली. ही अवेअरनेस करपाक फर्स्ट पाऊल जे आमी मारताय हे पाऊल म्हणटाय ते हे युथा घेऊन ही यात्रा कमेस करपाक. तू जरी तरी आज ही आमकां रॅली सोडपाक दिना जाल्यार तुका मुगे चॅलेंज. हांव आख्ख्या बाणाले युथाक एकठांय करून तुका दाखयतलो की ही रोजगार जी यात्रा आमी कमेस केल्या ती यात्रा हेज्या मुखार आख्खे सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीतूच न्हू आख्खे तेरार आख्खे गोंया आमी पावयतले. दिस इज अ क्लियर मेसेज. I tell the MLA of this constituency, this is no time to play games. We are here for improvement. We are here for clean politics. We are here for politics for the future of this generation. हो जावन आसा फ्युचर गोंयचो, हो जावन आसा फ्युचर बाणालेचो. तुका जरी तरी ही यात्रा मुखार वचपाक नाका जाल्यार तुका हे भुरगेय मुखार वचो नाका. आनी हे भुरगे आज सगळ्या घरासून तेगे कॉन्स्टिट्युएन्सी सांगतले की तुवें ही यात्रा बंद केली म्हणून. नाजाल्यार दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सीन कित्याक यात्रा बंद जावना. आनी जे भाशेन आमगेले संदेश बाबान सांगलां तुमी जरी तरी आमकां क्लियर करना हिंगसो न्हू जाल्यार आय थिंक वी विल स्टार्ट वर्किंग एंड वी विल कीप ऑल आवर बाइक्स हियर. वी विल वेट फॉर द नेक्स्ट 15 minutes and we will walk this yatra and you will not able to stop us for this yatra and show us if you can stop us walking. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. शिवोले रणशिंगा वाजतात पूण दोनूय भाजपाचीच. कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन सद्याक मांद्रेचो भाजपाचो आदलो आमदार दयानंद मांद्रेकारा बरोबर पंगा घेतला. थंय कापणेची मशिनां वांटप चल्लां आनी ताचे श्रेय दोगूय जाण घेवपाचो यत्न करतात. कापणेच्या मशिना वयल्यान थंय राजकी कांडप सुरू जालां. आदी आयकात मांद्रेकाराक. तो म्हणटा कितलींशींच वर्सां जालीं तो फुकट मशिनां वाटत येयला. हे खेपे तेणें ती शिवोले वाटली. मायकलाचो ड्रायव्हर हे सुवातेर आयलो जाल्यार ताका थापटा येतलो म्हणून सांगलें. जो मेरेन मायकलाची घरकान्न डिलायला लोबो पावना तो मेरेन मशीन फुडें वचचें ना अशी धमकी दिली खंय. पुलीस आयले उपरांत मांद्रेकारान कापणेचें मशीन सुरू केलें. मशीन अवेलेबल करप ते डिपार्टमेंटाची उलाप हाडप हे करप आनी आमी तो एक्सरसायज आमी दर वर्सा करताले. अशें फिल्डार येवपाची परिस्थिती केन्ना येवंक नासली. आज जालां कहें आमी आत्तां आसागांव आनी अंजुना गेल्ले आनी हे सगळे जे लोक आहा पळय हे घाटी आनी ह्या लमाण्यांक आमचो कोंगोटचो एक लमाणी आहा पळय न्हू ते खरोच लमाणी ते आमचे मायकल लोबोची गाडी चलयता तो लमाणी तो येता आनी धमक्यो दिता आनी ते सांगता नात म्हणटा इनोग्रेशन करपाक मॅडम येतली म्हणून. आनी सकाळ जवळ जवळ 1 वर आमकां तेंच्यांनी थंय डिस्कस केलें. आमचे कार्यकर्ते सारके सगळे रेडी आसले. थंय खूब कार्यकर्ते जमलेले पूण तरी आसतना एक कशेंच फुडें सरना चालू करिना. मागीर आमकां निमाणे पुलीस हाडचे पडले. कित्याक आमी शेतकार आनी आमचे लोक आमी हें करता तेन्ना आमकां हो भायलो मनीस येवन आमकां हें कित्याक करप काय म्हणून हो कोण. तेन्ना पुलिसांनी येवन तेंचे सगळे मोबायल फोन बीन सगळे उखल्ले आनी कोण फोन बी करपाक सुद्दां तेंकां येना. दाण्यारूय आतां मॅसेज येयल्ली कितें की सकाळ जाल्यार ते रावले पूण हे ड्रायव्हर बी आहा पळय तेच ना म्हणून ऑपरेटर फोन बी उखल्ले म्हणून कळना. फुडें आतां ते ड्रायव्हर बिवर येयल्या खंय खावन येयल्या ते. म्हणजे म्हाका समजना कशें आसता की कोण तरी फुडें वचून इलेक्शन लडोवपाचें आहा. इलेक्शन लडप अशें बाबडे कितके लोक इलेक्शन लडटा कितके लोक इलेक्शन हारता हेचो अर्थ म्हाका दिसता आतां पर्यंत ह्या मतदारसंघान अशा पद्दतीची दादागिरी आमचे लोक आमचे शिवोलकर बाब खूब उबे रावले खूब जिखले खूब पडले पूण तेंचे नसली दादागिरी केन्नाच करूंक ना. हो भायलो घांटी लमाणी येता आनी तो थंय सकाळी आमच्या फुडल्यान गाडी घेवन येयला थंय तो तेंकां आडयता थंय. शिवोलेच्या हेर वाठारांनी मायकल आनी डिलायलान मेळून कापणेच्या मशिनांची उक्तावणां केल्यात. फाटले जायते वर्सां सावन मांद्रेकारान हांगाच्या शेतकारां कडेन लक्षच दिलें ना पूण हे खेपे वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान तो फायदो घेवपाक सोदता. मायकलान मशिनां हाडलीं पूण मांद्रेकाराच्या पुतान मशीन चलोवप्याक धमकायलो आनी चावी काडून घेतली खंय. मायकल म्हणटा मांद्रेकार सत्तेत ना सत्तेत आपूण आसा. देखून ह्या प्रकरणाची मुख्यमंत्र्यान चवकशी करची. आनी शेतकार म्हणगले मशिनां सकाळी फुडें येवन हिंगा तुमी इनॉग्रेट करा म्हणून. आमी जेन्ना भायर सरले इनॉग्रेट करपाक अर्ली इन द मॉर्निंग
आयज कोण तरी आदलो आमदार खूंय येयलो आनी तेजो चेडो मातशें चड दादागिरी करपाक लागलेलो आनी दादागिरी म्हणटा पळय ती लोकांक आवडना. तेणे एक हो जो आसलो ड्रायव्हर आसलो तेका थापट मारता म्हणून सांगता. ही म्हाका दिसता आमच्या पार्टीन आनी जे पॉलिटिक्सान आहा तेंच्यांनी अशें उलोवप आसना. गाळी बिळी मारल्यो, एक खोट घातले खंय मशिनाचेर चालू करिना म्हणून. आतां मशीन हाडपाक वावुरले आमी आनी चालू करून नाल फोडपाक हे सोदता. हे खंय तरी शेतकाराक आवडोंक ना आनी शेतकाराक लायक जावंक ना. म्हाका दिसता 20 वर्सां जाली ह्या वाठारान शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या वाठारान केन्नाच कोणें कोणाक मशीन फ्री दिवंक ना. तांकां कोणें ट्रॅक्टर दिवंक ना, तांकां कोणें बियाणें दिवंक ना, तांकां कोणें सारें दिवंक ना, तांकां कोणें हार्वेस्टिंग मशीन दिवंक ना फ्री. आयज आमी हें डिक्लेअर केल्लें की फुडलीं 5 वर्सां जी आहा ती आमची मार्चान इलेक्शन जे जातले, फेब्रुवारीन जे इलेक्शन जातले, मार्चान इलेक्शन जातले, तेजो रिजल्ट मार्चान येतलो, त्या दिसासून सगल्यो वस्तू आमी फ्री दितले. इलेक्शन लागीं पावता तो हे डेस्परेट एटेम्प्ट्स लोकांक भंय घालपाचो प्रयत्न की आमचे कडेन पावर आहा, आमी दादागिरी करून मत हाडटले. दादागिरी करून मत मेळपाचें ना हें हांव स्पश्टपणी सांगता. हिंगासरलो स्थानीक लोक जो आहा हो दादागिरी करून मत दिवचो ना. जे कोण दादागिरी दाखयता, जे कोण म्हणटा आमचे कडेन पावर आहा, जे कोण म्हणटा आमी मारतले, आमी आनी कितें करतले, आमचे कडेन 50 लोक आहा, आमचे कडेन 100 दादा आहा, दादा मत दिवंक शकना. तेणें इनॉग्रेशन करून सांगला फ्री दितले म्हणून. जो तर पयशे दिना तांकां वयच्या पयलीं हिंगासून जाल्यार ते पयशे आमी दितले न्हू. वेल्ला कणकां आमी फ्री दिले, आसागांव हे पळय मशीन येयले आमी फ्री दिता. आतां उरले म्हणजे 3 विलेजींनी शिवोले. आतां हिंगा 3 विलेजींनी शिवोलेन जर पयशे ते हांकां पावना, कित्याक तेणी काल दादागिरी दाखयली. शिवोले मशिनाची चाई काडून येयली. काल राती जेन्ना मशीन पावले, गुड्यान मशीन पावले, ऑशेलान मशीन पावले, ऑशेलान ड्रायव्हराचो मोबायल आनी चाई हेची गाडयेची चाई म्हणजे ट्रक येयल्लो तो ट्रकाची चाई काडून येयली. पुलीस कंप्लेंट आमी करूंक ना, कित्याक ते म्हणटा पावर आमच्या हातीन आहा, पुलीस आमचे. हे म्हाका दिसता खंय तरी सारकें ना. मुख्यमंत्र्यान हें पळोवचें पडटलें. आनी स्पेशली आमचो सरकार आसतना आमी मानतले आसले ते आमदार आहा जाल्यार ते आमदारूय ना, ते लोकांचे कामदारूय ना, म्हणजे लोकांची कामां कसलीच करूंक ना ही गेली 5 वर्सां. आतां इलेक्शनाच्या नेटान हे उठल्या. आमचो सरकार आहा, दिल्लीक सरकार आहा, गोंयान सरकार आहा, हेच म्हणून मत्तां घेवंक सोदता. कांय मत्तां पडपाची ना. लोक बरे हुशार जाल्ले आहा, लोक जाणा मत कोणाक घालपाक जाय पळय. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार. कच्च्या तेलाचे मोल वाडले आणि डॉलराचे किमतीत फरक पडलो जाल्यार इंधन दर नक्कीच वाडटलो. आपणाक आणि तेल कंपन्यांक लुकसाण जावचें न्ही हे खातीर सरकारान हो फॉर्म्युला हाडला. ह्या फुडें पेट्रोल वाडपाक शकता तेन्ना सरकारानच हाजेर उपाय काडचो. अखिल गोंय पेट्रोल पंप धनी संघटनेचो अध्यक्ष परेश जोशीन सांगले. बेरेस्तारा पेट्रोल 30 पैशांनी वाडले. पेट्रोल जीएसटी खाला नाशिल्ल्यान ही दरवाड दिसून येता. पेट्रोलाचेर वॅट लागता आनी वॅट लावन दर जाय तसो वयर सकयल करपाक मेळटा. ताचेर मागीर अबकारी कर आनी कस्टम ड्युटी हे सगळे लावन पेट्रोलाचें मोल वाडत वता अशें अखिल गोंय पेट्रोल पंप धनी संघटनेचो अध्यक्ष परेश जोशी सांगता. पळयात ताचें म्हणणें. पेट्रोल प्रायस रायज म्हणटा ती चालूच उरतली. ज्या तरेन आतां पेट्रोल प्रायस ठरोवपाची जी पद्दत सरकारान सेंट्रल गव्हर्मेंटान ठरयल्या त्या पद्दती प्रमाणे क्रूड ऑयलीचे प्रायस वाडले किंवा डॉलराचो प्रायस वाडलो म्हणजे एक्सचेंज रेट वाडलो जाल्यार आपोआप डेली प्रायस वाडत वतले. सरकारान स्वताचें नुकसान जावचें न्हय, ऑयल कंपनीक नुकसान जावचें न्हय म्हणून हो फॉर्म्युला हाडिल्लो आसा. त्यामुळे पयलीं कितें जातालें की 6 म्हयन्यांनी 3 म्हयन्यांनी हे टोटल बर्डन ताचेर घालें वतालें. आतां ते दर दिसाचें बर्डन हे कस्टमराचेर घालतात. ताचें कारण अशें आसा की अजून पेट्रोल म्हणटा तें जीएसटीन ना.
पूण तें अजून वॅटान आसा. वॅट तांकां केलो की तांकां जाय तसो ताजेर रेट बदलूंक मेळटा, ताजेर एक्सायज आसता, ताजेर कस्टम ड्युटी आसता. हे सगळे जर फॅक्टर भितर घेतले जाल्यार ताजो प्रायस वाडत वता. दुसरें जालां कितें गव्हर्मेंटाक, हे जे वॅट आनी ताजे वयले जे कांय ड्युटीज तांकां मेळटात त्यो आज तांकां गरजेचे आसा. कित्याक जीएसटीचे जर इन्कम मेळटा, आतां सगळे बाकीचे टॅक्स आमचे सगळे गेले. आतां आमचे कडेन टॅक्स आसा म्हणटा तो जीएसटी, इनडायरेक्ट टॅक्सान. डीएसटीचो सादारण अंदाज तांकां आतां आयिल्लो आसा की म्हयन्याक आमकां इतले किंवा प्लस मायनस हियर अशें मेळटा म्हणून. जर ॲडिशनल इन्कम जे आतां रिफॉर्म्स केल्यो गेल्या 2 वर्सांनी, ज्यो रिफॉर्म्स गव्हर्मेंटाक करच्यो पडल्यो, लॉट ऑफ हेवी आउटगो जो जालो, तो जर कलेक्ट करतलो तो जर जाल्यार ताका दुसरो उपाय म्हणजे सिगरेट्स, अल्कोहोल आनी पेट्रोल हाजे प्रायस वाडप, तितलो इन्कम सरकाराक रेव्हेन्यू तांकां मेळटा. कितले तरी जाले जायत, लोकांक आमी सेवा दिवपाचें काम करतले. आनी आतां हो 100 रुपया वाडले, फुडें 150 रुपया जातले, 200 रुपया, हो फॅक्ट आमकां सगळ्यांक एक्सेप्ट करचो पडटलो. आनी ताजेर सरकारान कितें तरी उपाय करचो अशी एक नम्र विनंती. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख आनी वास्कोच्यान हिरू महाले. विधानसभा वेंचणूक लागीं पावल्या. आतां तरातरांची गेरां पळोवपाक मेळटलीं. गोंयांत सद्याक बॅनर वॉर सुरू जालां. सरकाराच्या आदेशा वयल्यान आमचे बॅनर काडले, पूण थंय भाजपान केंद्रीय मंत्री अमित शाह खूश करपाक आपले बॅनर लायल्यात. तृणमुलान फार पेटयल्यात. वेंचणुकेचे फाटभुंयेर तृणमूल काँग्रेसीन गोंयांत पेजाद पब्लिसिटी चलयल्या. दरेका खाची कोनशान तृणमुलाचीच बॅनर दिश्टी पडटात. कांय दिसां आदीं 20 खात्यान आपल्या खांब्यावेले पोस्टर काडून उडोवपाचो आदेश दिल्लो. आदेशा प्रमाण पोस्टर काडले, पूण ते तृणमूलचे. त्या जाग्यांचेर अमित शहाक येवकार दिवपी भाजपाचे पोस्टर लायल्यात. हो अन्याय. सरकारानच राज्याचो कायदो मोडपाचो यत्न केला, तृणमूलाचो आरोप. On 11th of October, the Power Department issues a circular that all the hoardings, posters and flags put by TMC should be removed. The next day after removing it, they put the BJP posters, the BJP flags and the BJP hoardings just because their home minister is visiting Goa. Now, this is not the right thing. This is a democracy. If you want to follow the rules, you must first follow the rules. So, government is today misusing, abusing power just to satisfy their high command. The BJP government and the BJP party in the state are panicky about people's appreciation, acceptance and love for the Trinamool Congress in Goa. And therefore, today the state BJP government has used its machinery to remove the flags and banners of the Trinamool Congress party which were put in the state of Goa. And they are replacing the flags and banners with their own BJP flags and banners. Because Amit Shah is visiting Goa today. This is not the kind of politics that the people of Goa appreciate. The people of Goa are seeing through all this. The people of Goa have decided to vote against the BJP and they are seeing these tendencies and acts of misuse of government machinery by the BJP. So the BJP, which is panicked after the Trinamool Congress has started getting acceptance of the people of Goa and love of the people of Goa, the BJP is knee-jerkingly acting in a particular fashion which the people of Goa are disliking and have not liked, and they are going to react against it through the ballot. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. चौदा आणि 15 तारखेक गोंयांत गडगडाचो पावस पडटलो. हवामान खात्याचो अदमास. 18 तारीख मेरेन वातावरण सुकें आसतलें, पूण जायत्या वाठारांनी फांतोडेर 18 तारीख मेरेन दव अणभवपाक मेळटलो. गोंयांत तापमानाचो अदमास सांगपाचो जालो जाल्यार चडांत चड 32 जाल्यार उण्यांत उणें 24 डिग्री सेल्सियस तापमान उरतलें. हे मजगतीं अरेबियन दर्यादेगेवयल्या वाठारांनी वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान वारो घोळपाक शकता. वारो आपलो वेग वाडोवपाकय शकता. 18 तारखे मेरेन खाशेलीशी शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात.
ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.